मातसो डॉक्टर एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 आं आशा पेडणेकर उलयता डॉक्टर. आशा बाई विचार. एक फाटी मी फोन केलेलो आसा. माझ्या दोन्ही पायांची लिंगा तुटलेली आसा. ते म्हाका बॅलन्स ना चलपाचे. तर कितें करूंक जाय आनी म्हाका एक्सरे सगळे केले. काय प्रॉब्लेम खूब धोपऱ्यांचे बी आसा. आनी म्हाका डॉक्टर अमेक खंय मेळटलो आनी माझे पायाचे ऑपरेशन कशें करतले ते खातीर विचारूंक फोन केला हांव. प्लीज डॉक्टर. हय म्हाका सांगा पयलीं तुमी दोनूय ढोपरांक प्रॉब्लेम आसा. धोपराचे आनी सकली दोन्ही लिंगा तुटलेली आसा. बॅलन्स ना म्हाका. वर चड बॅलन्स ना पायांचे म्हाका. मागीर डॉक्टरान कितें सांगलें तुमकां? कितें करपाक जाय सांगलें? ऑपरेशन करपाक सांगलेले डॉक्टरांनी. खंयच्या डॉक्टरान सांगिल्लें? म्हणजे खंय तरी सांगिल्लें डॉक्टरान ऑपरेशन करपाक जाय म्हणून. खूब डॉक्टर केले. डॉक्टरांनी खूब ट्रीटमेंट केले पण ते जायना माझे कडेन. पण ऑपरेशनाचे माझे कडेन पैशाचे बजेट पावना ऑपरेशना खातीर. अच्छा. याच्या खातीर म्हणले हांव प्लीज रिक्वेस्ट करता की म्हाका कशें हेल्प करतले डॉक्टर की कितें खंय मेळटले म्हणून. बरें. एक तर जर पैशाचो प्रॉब्लेम पयलीं म्हणजे तुजी पयली डिसीज आसा ती एक ऑर्थोपेडिक सर्जनान जर तिका सांगला जाल्यार कितें तरी आसपाक जाय तें एक्झॅक्टली सांगपाक कठीण. बट जर पैशा मदती खातीर तुमचें उरलां जाल्यार एक म्हणल्यार तुमच्यांनी तें जाल्यार गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वचून सल्लो घेतले येता. कित्याक थंय सगळी फॅसिलिटीज फ्री आसा. ना जाल्यार आतां जशी गोवा गव्हर्मेंटान नवी ती सेवी म्हणून कार्ड्स काडला. सुवर्ण जयंती ती कार्डां हेल्थ प्लॅन्स हेल्थ कार्ड ती कार्डाचे थ्रू तांच्यांनी हे कितें जे सर्जरी करपाक जाय वॉट एवर इज रिक्वायर्ड ती तांच्यांनी खंयच्याय प्रायवेट हॉस्पिटलान जंय तें एप्रूव्ड आसा थंय करपाक जाता. थोडेसो तांच्यानी म्हणजे होमवर्क करचो पडटलो आनी डेफिनेटली म्हणजे कॅन बी सॉल्व. मातसो डॉक्टर प्रश्न खूब येत आसात. एक ल्हानसो विसो घेवया ब्रेक घेवया आनी परतून सुरू करूया. आम्ही पळयतात हॅलो दोतोर. आमचे प्रसाद गोंयचे नामनेचे ऑर्थोपेडिशियन म्हणजे हाडांचे तज्ञ डॉक्टर अमेय वेलिंगकर हो आसा हे आयच्या काळाचो उत्तरार्ध म्हणजे सेकंड हाफ. आणि ही सगळी जी सिरीज आशिल्ली म्हणजे सुमार 52 भागांची तातलो हो आयचो निमणो एपिसोड म्हणजे शेवटचो उत्तरार्ध अशें म्हणूं येता किंवा भैरवी अशें म्हणूं येता. म्हाका दिसता की तुमचो जो आमचेर मोग आसा तुमचे जे आमचे बद्दल तळमळ आसा की प्रेम आसा हाचे बरेचशे आमकां प्रश्न आमकां येत आसात. आणि आयच्या विशयाक धरून म्हणजे ऑर्थोपेडिक्सा विशीं तुमचे जे कितें प्रश्न आसा ते तुमच्यानी आमकां विचारूं येतात. आमचो नंबर आसा 24904444 24904445. नंबर तुमकां सगळ्यांक पाठ जाला आसतलो. प्रश्न विचारूं येता. डॉक्टर जस्ट टू कीप द बॉल रोलिंग मागीर महत्वाची गोष्ट आशिल्ली की आतां आमी जशें म्हणटा की हे जे ऑर्थोपेडिक्स जे जॉयंट्स आयल्यात ताचे लायफ स्पॅनान लोकांच्या जिवनान एक अमुलाग्र बदल आयला. हे सगळे हें जातना म्हाका एक सांगा की हाचो जे जनरल पॉप्युलेशन म्हणजे आज जर आमी पळयता की जशे गांवांतले तुमी सांगले की आमची जाणटी आशिल्ली म्हणजे आजी म्हण किंवा आई म्हण बाबा हांच्या सगळ्यांच्या जिवनानूय फरक आयला. त्याच प्रमाणे जशें तुमी सांगले की 21 वर्साची चली तिका हे जॉयंट रिप्लेसमेंट केलो आनी त्याच्या आयुश्यान एक बदल आयलो. म्हाका सांगा तरी पण कांय लोक म्हणजे बरेचशे लोक म्हणजे तांकां एक खबर नासता किंवा तांच्या मनात एक अनामीक भीती आसता. जशें आतां आमकां कोणी तरी विचारलें की हें करूं काय नाका केल्यार बरें पडटलें. हातून म्हाका एक गोश्ट सांग जाय. एक म्हणल्यार हांवें जशें म्हणल्यार 15 ते 20 वर्सां जॉयंट उरता. 20 वर्सां इज नॉट एन एक्सपायरी डेट ऑफ दॅट जॉयंट. इट इज एन एप्रॉक्सिमेट एज. म्हजे कडेन एक इंडियन मेड ओल्ड जनरेशन नी आसा पेशंट. शी इज कमिंग नाव 30 इयर्स पोस्ट ऑपरेटिव्ह. सो ती जॉयंट 30 वर्सां आसतना उरूंक शकता. दुसरें म्हाका कितें सांगपाक जाय की जरी ती 20 वर्सां नंतर जॉयंट जाल्ली थोड्यांक दिसता की ताजे फुडें आनी उपाय कांय ना. तशें न्ही. हांवें आतां तिसरे फावट सुद्दां रिविजन नी केल्या. सो एकदां केली ताका प्रायमरी जाली मागीर फर्स्ट रिविजन सेकंड रिविजन थर्ड रिविजन. सो आतां जेन्ना हांव सपोज एक 20 वर्सांचे चलयेचेर करतलो तिका हांव पयलींच सांगतलो की जेन्ना तूं जवळ जवळ 40 जातली तुका परत येवन आनी एकदां बदलुची पडटली. सो इट इज जस्ट वी रिमूव दीस अँड पुट अ न्यू वन. बरोबर. सो इट इज क्वायट सिंपल. व्हड कॉम्प्लिकेटेड न्हय. आयुश्या खातीर फुडलो सगळो जो म्हणजे आयुष्य सुखा समाधान आणि पेनलेस म्हणजे फायनली मनीस क्वॉलिटी पळयता नॉट क्वांटिटी. म्हणजे आमकां कितले वर्सां जशें तुमी म्हणटा की आनी 20 वर्सां पयलीं 20 वर्सां सुखान जगुया. दॅट इज इम्पॉर्टंट. 20 वर्सांच्या उपरांत त्रास जातले म्हणून आतां जर तूं रडत मरत जगलो जाल्यार तातूंत काय इट इज एज गूड एज सफरिंग. सो दॅट इज हे सगळे जर करपा पडल्यार एक जर भावना आसा एक जर म्हणजे एम आसा की मनशाचें जीवन सुखकर जावचें एक सगळी समाधानान मनीस जगू शकचो. मागीर डॉक्टर एक प्रश्न आयला तो घेवया. हॅलो या विचारात. विचारात. डॉक्टर हांव परब उलयतां फोंडेच्यान. परब विचार. म्हज्या न्ही पांयाची खट खूब दुखता म्हणजे लावपाकूच जायना पांय. सकाळी उठना फुडें चड दुखता आनी थोडे थोडे चल्ल्या नंतर मागीर बरें दिसता. तुमचें एज सांगा तुमचें वजन सांगा तुमचें काम सांगा.
तुमचे वय कितले? काम हाऊसवाईफ आणि म्हजे एज म्हणजे 39. अच्छा, आणि वजन वेट सांगपाचें नासता. वजन 62. मातशें कमी सांगल्यार चलता आमकां. हरकत ना. पळय, इट इज तुमकां जो प्रॉब्लेम जाला ताका आमी प्लांटर फेशियायटीस म्हणटा. बरोबर. जशें ताणी तुमकां एक्झॅक्टली वजन विचारलें ह्या खातीर की जनरली ओवरवेट लोकांक ही प्लांटर फेशियायटीस चड आसता. दुसरी गोष्ट म्हणजे डायबिटीक लोकांक ही चड जाता. डेफिनेटली तुमच्या वयाचेर तुमकां डायबिटीस बी आसपाक जायना. बट प्लांटर फेशियायटीस थर्ड रिजन इज कॅल्शियम डेफिशियन्सी. आनी कॅल्शियम डेफिशियन्सीन मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हाका हांगा हें घेवन म्हाका तुमकां सांगपाचें आसा इज 85% ऑफ इंडियन्स आर विटामीन डी डेफिशियंट. So because of vitamin D deficiency, you can get osteoporosis. Second, vitamin D is required for calcium absorption. So calcium absorption जायना, so that is the reason why you can get osteopenia. आणि त्या खातीर आमी आतां हे osteoporosis camp करता, फायंड आउट करता. सो द बेसिक लिंक विच वॉज मिसिंग, आमी कितें करताले, कॅल्शियम पंप करीत रावताले. आनी शेवट कितें जावंक लागलें, लोकांक किडनी स्टोन, मागीर थोडे एक आर्टिकल्स आयले आसतले हार्टाचो प्रॉब्लेम सुरू जाले. बट द बेसिक मिसिंग लिंक इज आमचे हांगा 85% पीपल आर विटामीन डी डेफिशियंट. आणि त्या खातीर दॅट मे हॅव टू बी करेक्टेड. अपार्ट फ्रॉम इट तुमकां प्लांटर फेशियायटीस जाता जाल्यार खोंट आशिल्ले बूट घाल. खोंट आसा ती वयल्यान मातशी सॉफ्ट आसची. ह्यो 2 गोश्टी करा. आनी रातचे न्हिदतना एक 10 मिनटां खोटेक बर्फ लाय आयस एप्लिकेशन. ह्यो पयलीं तुमी घरगुती गोश्टी करून पळया. तरी बरें जायना जाल्यार मागीर मीट अ ऑर्थोपेडिक सर्जन आनी मागीर ताजे कडल्यान तुमी ओपिनियन घेया. बट प्लांटर फेशियायटीस इज एब्सोल्युटली ट्रिटेबल आनी ताजे पसून असो लायफ टायम प्रॉब्लेम काय उरना. मास्टर डॉक्टर, आता आमकां एक कॉल आसा तो मुंबयच्यान आसा. हॅलो. हां, बोला. Dr. Wellinkar? सांगा. Yes, very good evening. This is Amit from Mumbai. Yeah. I'm a software engineer. Okay. I'm a native of Goa, but I'm residing in Mumbai and my father is in Goa. Yeah. Okay. He's suffering from arthritis and he's opting for knee replacement operation, but there are some queries in his mind. Yes. Okay. He wanted to know that what are custom made knee replacement implants and what is the importance of computer navigation in knee replacement surgery? Absolutely. Amit, most important thing is one thing I can tell you that you go through websites a lot. So most important thing is the custom made replacement surgeries म्हणून आयल्या. These are basically an hyped issue by the companies. So don't go into these custom made things. Very specifically, if you go through all these websites, it is very clearly mentioned that they are custom made jigs. They are not custom made implants. Implants are standard. See, that this small thing is being done for the advertisements of this custom made thing because they are more expensive. In Bombay you will be paying something 40 to 50,000 more for a custom made implant, and basically your father will go home with the normal knee. Implant is not custom made. Custom made implants are available only for tumor patients, cancer asa हाडाक जाल्यार तो कुडको काडलो, then you get a custom made knees to fit up to where the tumor has been excised. So that is true. But what you must have read on the website about custom made implants, they are not custom made implants. So patient likes to pay another 50,000 extra. He feels like it is a tailor made pants. Correct. And they pay around 40-50,000. It's all marketing thing. So don't go into it. Second thing is navigation. Navigation, I'll tell you, computer navigation म्हणजे कितें, computer असता which will assess how the surgeon is performing. But तुमकां सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गंमत म्हणल्यार the top joint replacement surgeon like Ranawat आणि हे बी आसा पळय, who have operated आमचो वाजपेयी बी, they don't believe in navigation. The reason is ते म्हणटा कंप्युटरान तुका सांगली अशी कट मार आणि जर मारली आणि जर चुकली, who is responsible, you or the computer? So they believe in your eye judgment and in the traditional jigs, which gives much better cuts than a computer navigation. Computer navigation is very important if your father has some implant in the bone, where we can't put the jigs. At that time, we need to take an
assisting a computer to take the cuts. Or else, if your father has a big deformity, something like we say varus and valgus, now that is called as bow legs and knock knees and all those things. So if it is excessively bowed, then amka operation kartana we don't get an idea whether this will be perpendicular to mechanical axis. In those specific cases, which will be 1% of the total replacement surgeries, you may get an advantage of navigation, but most of the experienced surgeons don't prefer to use, and if you see the maximum number of navigation units are sold in India, not abroad. Dr. Amey, I would like to just interrupt. एक important गोष्ट म्हणजे की first thing what I would like to suggest to this gentleman is that first of all you have faith in the doctor. तुम्ही डॉक्टराचेर विश्वास दवरा, मशीनाचेर दवरू नका अशें म्हणना, बिकॉज बेसिकली ही इज अ इंजिनियर, सो डेफिनेटली इट डजंट, वी डोंट वांट टू से दैट यू कॅनॉट ट्रस्ट द मशीन, बट मशीन इज अ असिस्टंट टू द डॉक्टर. Exactly. It is not other way around. I think that should be an important criteria. Absolutely. Second thing, see, it is always, it is said, I don't know, a good mathematics teacher, it seems, cannot ride a bicycle. That's what that is, it is said, I don't know. Maybe because he is too calculated ना, असं बसल्यार पडटलो काय तसं बोला, शेवटी तो सायकलही चलपाक येना आणि आपल्या म्हणजे एक, so it is that way. Absolutely, Amit. In simple words, it is like when eye checkup started. आम्ही आता computerized eye checkup आणि manual. Correct. But believe me, Amit, every ophthalmologist has a manual way of checking eyes. Correct. Computers have not replaced ती ट्रे जी असता त्यांची, ती ट्रे अजून रिप्लेस केली ना. आणि आय हॅव नॉट सीन अ सिंगल ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट हू हॅज गिवन अप द मॅन्युअल थिंग्स. द सेम वे अ वेल एक्सपिरियन्स जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन will do surgery in conventional jigs. Navigation is very important, especially in Bombay where you are, where almost every hospital is buying a navigation. I'll tell you, it is a smart selling technology. If you put on the paper that I do knee replacement computerized and he doesn't, definitely patient will jump to me. So that is the reason why the computers sell. Otherwise there is no reason why these computers have, ते जवळजवळ तुका 1 कोटी पडटा. बरोबर. डॉक्टर, म्हाका दिसता बरीच इंटरेस्टिंग चर्चा आसा, आमी मातशे फुडें वचुया, एक प्रश्न घेवया, देन आय विल एड्रेस दिस इश्यू ऑल्सो. हॅलो. हॅलो. या दोतोर, हांव सावड्डेच्यान कायतान फर्नांडीस उलयतां. कायतान बाब, प्रश्न विचार. दोतोर, म्हाजें वय 32 इयर्स. या. आनी म्हाजे प्रॉब्लेम म्हणल्यार म्हाका न्हू युरीक एसिडाच्यान प्रॉब्लेम स्टार्ट जाल्ले. म्हाजे पयलीं बोट बीट मोयेवपाक लागले आनी मागीर जॉयंट बीट पेन लागलो, एंकल, नी एंड यू नो सगळें पेन जावपाक लागले. म्हणजे डॉक्टरा दाखयलें, तेंचे फाबुमेक 80 बिटी गुळी दिले, युरीक एसीड लो केलें, पूण म्हाजे प्रॉब्लेम तशेंच उरलें. मागीर हांवें आनीक डॉक्टराक दाखयलें, तेणें म्हाका 7 DS म्हणून गुळयो दिल्यो. 7 DS. आणि ते गुळ्यांचेर आतां हांव समज बरें आसा, पण ते गुळी स्टॉप केले म्हागे पेन परत स्टार्ट जाता. डॉक्टर, म्हाका विचारपाक जाय एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम आसा म्हाजें. हो प्रश्न मी ऍक्च्युअली ऑलरेडी आन्सर केला. मेन म्हणजे तुझं डायट. करेक्ट. तुझी युरिक ऍसिड कंटिन्युअसली इट शुड बी बिलो 5. ताका तू सगळे रेड मीट आसा ते बंद कर, सुंगटां खावप बंद कर, शेल फिश रेड मीट सुंगटां कांयच खावना. शिनाण्यो बी सगळ्यो बंद कर. हाजे पलीकडे तुमचे त्यो गुळयो आसा त्यो सगळ्यो चालू दवर, जशें झायलोरिक म्हणून आसता किंवा फॅबुस्टॅट म्हणून आसता, कितल्योश्योच गुळयो आसा त्यो चालू दवर. आनी यू मे नीड टू कंटिन्यू इट फॉर लायफ टायम ऑल्सो. सो कितें करपाक जाय असल्या पेशंटांनी, युरीक एसिडच्यो गुळयो घेवपाच्यो. युरीक एसिड 1 6 म्हयन्यांनी करून पळोवपाची. जर तांकां सामकोच गुळयो घेवपाक नाका, कंठाळ्या, जाल्यार तांणी बंद करून 8 दिसां भितर परत युरीक एसिड करून पळोवची. जर युरीक एसिड परत वयर वता, हाजो अर्थ की तुमच्या हातून जेनेटिकली तो जो एन्झायम आसता फॉर कन्वर्शन ऑफ युरीक एसिड टू वॉटर अँड कार्बन डायऑक्साइड इज एबसेंट. बरोबर. सो यू कॅन डू ओनली डायट, यू हॅव टू कंटिन्यू मेडिकेशन. आणि दुसरं एक सारखें समजून घ्या, डॉक्टरान सांगला त्याप्रमाणे, सी दिस इज अ ऑन गोईंग प्रोसेस. जशें आतां तुमी कितें नुस्तें तळिल्लें पळयलां की तुमी तोंडाक लाळ येता किंवा ते पचपच, तशी ते सद्या जावपी प्रक्रिया. आज तुमी वखद घेतलें आनी तुमचे युरीक एसिड प्रॉब्लेम आयुष्यभरा खातीर बंद जालो, कंट्रोल अशें जावचें ना. सो दॅट्स वाय तुमची लायफस्टायल, तुमचे जेवण पद्दती, तुमचे जेवण हे सगळ्यान, त्याच प्रमाणे तुमचो अप्रोच. सी एज जशें केन्ना आमी शुगर, जशी प्रत्येक दिसा खातीर वखद घेवचें पडटा, तशेंच युरीक एसिड हें सुद्दां ऑन गोईंग प्रोसेस. सुदैवान एक अतिशय मदत करता. डायबिटीसा खातीर आमी एक ग्लायकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन करतो, आमकां कळटा 3 महिन्याची एवरेज. दुर्दैवान युरीक एसिडान तशें कळना आनी ह्या खातीर डॉक्टरान सांगलें अतिशय म्हत्वाचें. खूब लोक कितें करता, 1-2 दीस पयलीं बरो मातशें रेग्युलर कंट्रोलान डायट घेता, भाजी खाता, हें करता, युरीक एसिड करता, आणि मागीर तांकां नॉर्मल मेळ्ळें की स्वताचें एक समाधान करून घेतात की आपले लेवल नॉर्मल आसा, आनी देन दे गो बॅक टू दीस थिंग. दॅट इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ हँडलिंग. हाका तुमचो स्वताचो दृश्टिकोनूय बदलपाक जावो, स्वताची जीवनशैली बदलपाक जाय. डेफिनेटली विथ थिंग्स आर जशें आतां वेगळी वखदां आसा, ताचो फायदो करून तुमचें जीवन बदलूं येता.